Anton Albuquerque हाका सर्गींचे सूख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. तेच परी आयज आपलो वाडदीस हो बर्थडे समारंभात एडविन आफोन्सो आनी रोनल्ड तावेरा देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवची खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मरेक सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, तुजे अगणीत जानवायेचे मांडावळीन तुज्या पुताच्या कोश्टा मन्नान तुजे पयत सभेक वांटो मेळचो म्हूण तुवें निर्मिलाय. तुज्या नांवां खातीर कोश्टान दोगदांक सांपडलेल्या आमच्या भाव भयणींक तुज्या पयत आत्म्याची गोठाय दी. सोंसणीकायेन आनी मोगान तांची काळजां भर आनी आपल्या कोश्टा अंकांतांनी तुजे विस्वास सांबाळून तुवें बसयलेल्या सासणीक जिविताची खोरी आनी विस्वासची साक्षीदारां ती जावं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजे सवें आनी पळयतात तांच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बायगोन पावलो रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, एका मनशा उद्देशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मोर्ग आनी अशें मोर्ग सगल्या मनशा कोडाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. एका मनशाच्या गुन्यांवाक इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताच्याहून चड खरें तें हें एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुक्याचें सुबा देणें कशें सांगून नजो तितल्या मनशांक पावली. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मोर्न रायत चलयतलें. हें खरें जाल्यार ताच्याहून अदीक फळादीक ही कृपा आनी फुक्याचें देणें एकल्या जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलेलें देणें घेतात तीं सगळीं पुण्यवंत जातात आनीक जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्तांचेर खास्तीचें फर्मण पडलें, तशेंच एका मनशाची पुण्यवंत करणी
सोमेस्तांक जिवीत जोडून दिता आनी ताका पुण्यवंत करता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगळे मनशाकूळ पातकी जालें. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगळीं पुण्यवंत जातलीं. पातक चडोन वाडोन वेचे खातीर समूट उबी जाली. पूण पातक चडलें वाडलें थंय कृपा ताच्यावन अदीक चडली वाडली. हे परी जशें पातकां मरणा वरवीं राजवटकी चलयली तशेंच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक उद्देशी सासणाच्या जिविताक पवयता तें प्रामाणीकपण वरवीं कृपेन राजवटकी चलोवची. देवाचें उतर हे. देवाचे मोडूपकार. आमचो बाबा ओ पळे हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. म्हणुया ओ पळे पळे हांव हांव येतां, येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. योद आनी बेटोवनी तुका नाका जालें, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोलयो तुवें मागोंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें ओ पळे हांव येतां. जबाब ओ पळे हांव येतां, तुजी खुशी तुजी करूंक. खुशी करूंक हांव येता. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राचेर ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान तुजे सुमटीचो हांव मोग करतां. जबाब ओ पळे हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. सदां तुजें प्रामाणीकपण व्हडे सोबेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब ओ पळे हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. तुजी वाट पड्यून आसात ताका सगल्यांक तुजें सोबें मेळूं आनंद आनी संतोश. तुज्या तारणाक रावतात तीं सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हडतो आमचो देव. जबाब ओ पळे हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. उद्गार मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्न उत्सवात तावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळयोवन रावतात. तसल्या मनशां परीन तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकोर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येयत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकोर बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें आखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबळीनो दोनी चाकरांची सेवा करतलो.
कित्याक ते ताका रावताले पळयोवन केन्ना येतलो आमचो चाकोर, आनी तो आयलो तेन्ना केदी व्हडली रात जावन ते ताका जागे मेळ्ळे. ह्या पासत सुभागी ते चाकोर जांचो दोनी सेवा कोत्ता, आनी हो दोनी सुभागी इतलें दोनीपण आसोन तो खालतिकायेन तांचो परामोस कोत्ता, तांची सेवा कोत्ता. आतांच्या काळार आमी म्हणपाचें कितें जालें, म्हजे पासत जाग रावलो जाल्यार हांव येवपर्यंत जाग रावलो जाल्यार कांय जाण अळनवळ जालां, पागार दिनात तांकां. ड्युटी न्हू ती तेगेली, तेगे ड्युटी ती ड्युटी कोत्तो आनी अळकुना. मागीर पोवचें क्रिस्मसांनी येयल्ले कितें शुभेश दिवचें आसूं, ड्युटी कोता अशें आमी चिंता. कितें मानलें ह्या दोनयाक आपल्या चाकरांचें जायत बरे गुण आसतले, पूण हांव नियाळटा ते प्रमाणे विस्वाशीपण हें चाकरांचें. आतांचे चाकोर जाल्ले जाल्यार म्हणटा आसलेले मिस कॉल दिया, तालिगांव तरी ते रावता, मिस कॉल दिया युनिवर्सिटीको पावतांच ओ ते ती देंवन ती पावता, मिस कॉल दिया ओ पावल म्हणटरी हॉर्न मारा, मागीर उठोन धांवन देर काण गेट काण येवपाचें. असली गोत. पूण ते चाकवर रावता, ते दोन मिस कॉल बी दिवपा तांकां कांय साधन आसोनाय, पूण हे रावतात विस्वाशीपण. आनी हे विस्वाशीपण दोनयाक कितलें मागता तो तांकां जेवण खाण दिवंक, तांचे मद भोवून सेवा करूंक सोंपेपणी दोनी कोनाय. प्रितीच्या पाबणो विस्वाशीपण आमी सगळीं आमच्या जिवितांत कोण तरी एकलो तरी विस्वाशी आसलेलो सोदतात. सिराकाचें पुस्तक म्हणटा विस्वाशी इश्ट मेळप ना तुका थेबो मेळप. विस्वाशीपण जाय आमकां. घोव बायले कडेन सोदता, बायल घोवा कडेन, आवय बापूय भुरग्यां कडेन, भुरगीं आवय बापाय कडेन, सगळीं विस्वाशीपणाचो कोण तरी एकलो आसलेलो विस्वाशी आसलेलो सोदतात. लॉयल टू यू, लॉयल्टी सोदतात संवसारांत. हे संवसारांच्या संबंदांत बरें सगळें चलता, पूण देवा सवें forget the question of whether we are loyal to God or not. विसर तो प्रश्न आमी देवा सवें विस्वाशी आसात ओ ना. देव विस्वाशी न्हू सासणांच्या सासणांक, कित्याक देवाचें स्वयं तेंच. देव काल विस्वाशी आसना, आयज जाला विस्वाशी. देव आयज आहा फाल्यां जावपाना तेश न्हू. देव सदां सर्वता काळ आसपर्यान विस्वाशी आसा. पूण तेक आमगे विस्वाशीपण दाखोवंक आमी चुकता. दोनी तर आमचे रोचने सवें वा आमचे ताय इतलो विस्वाशी जाल्यार आमी कितें जावंक जाय, आमी कितलीं विस्वाशी जावंक जाय. तुमी म्हणटल्यांत आमी असोक्त सायबा कितलीं म्हूण आमी विस्वाशी जातले. हांव सगळ्या पातकांचें कारण ही असोक्तायच दिसता. इट लुक्स लायक द रिजन फॉर एवरी sin and sinning in the world is weakness. पूण पातक कोत्ते दोन ही विकनस दिसना, वायट पसरायते दोन ही विकनस दिसना. देवाक विस्वाशी जावंक बऱ्यांतली बरी वस्त, तेन्नाच आमगे असोक्ताय आमकां उगडास येता, तेन्नाच आमगे असोक्ताय आमच्या दोळ्या मुखार झळकोता कशी दिसता. विस्वाशी सदांच जावचें देवा पासत आनी देवाक. देवाक विस्वाशी जा. तुका संवसारांक कोण विस्वाशी तुका मेळोंक जाय तो मेळटलोच. आयज मनीस देवाक विस्वाशी जालना. कसो घोव बायले रावतलो आनी बायल घोवा रावतली, कशी आवय बापूय भुरग्यांक विस्वाशी जातली आनी भुरगीं आवय बापायक विस्वाशी जातली, आनी आमकां संवसारांत विस्वाशीपण मेळटलें. आरे आमी रचतल्या देवाक जालना, तुका कित्याक जातलीं आमी? मनीस कितें, मनीस कोण गा? चिंतात, नियाळात. भाग्योन पावलोची चीट रोमकारांक आमी नियाळटा. भाग्योन पावलो इतलो विस्वाशी जालो देवाक, ही नेवर हॅड टू रिग्रेट इट. क्रिस्ताचो अनुभव ताणें पळयलो. क्रिस्त म्हजे सवें कितलो विस्वाशी. हांव केन्नाय अविस्वाशी जावचो ना. क्रिस्ताचो अनुभव मेळचो आदीं ताणें जायत केलें, पूण तेच केन्नाय ताका क्रिस्तान उगडास करूंक ना. सासणाच्या सासणांक तो विस्वाशी रावलो. प्रितीच्या बाबणो, तुका म्हाका उलो विस्वाशी रावात देवाक.
विस्वाशी रावंक तूं सोदिना देवाचें बेसांव आसतलें वय पूण ती खुशालकाय आसपाना तूं चाकतलो कित्याक देव हो विस्वाशी न्हू देवाचें सैम न्हू तूं चाकतलो देवाचें दर एक बेसांव पूण तुगे जिवितांत खंय तरी उणीपण आसतलें खंय तरी तुका संतोश आसपाना खंय तरी तुका हातोलें देव इतलो बरो जाल्यार हांव कित्याक विस्वाशी जायना चिंतात आनी देवाक जबाब दियात भेटोवणेक आमी गायन गावया बापा ना आमचे लागीं C25 पान 39 C25 पेज 39 बापा म्हज्या बाबडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात बो दयाळ बापा आमी कालतेपणी भेटयता ती मागणी आनी दानान दुलाबायेन मानून घे तुजी विस्वाशी सेवा करून दोगदावणी भोगतात ती तुज्या पुता जेजूच्या योजनांत आपणाक वांटो मेळ्ळा म्हूण आनी तुज्या विंचतल्या भुरग्यां सांगाती आपली नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण संतोसान बरोवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या आनंद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र पोरजां तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता Alvarazo sorrismo tu Alvarazo sorrismo tu Sorgani sonsar volea Tu ciamo il Boga Sorgani sonsar volea Tu ciamo il Boga Ustori tu gazoi son Sorles poracinavi Etata gazoi Sorles poracinavi Etata gazoi
कुसोली कुसोली तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वा जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पयत सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन चुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेगता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सौम्या तुवें आमचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोंबयांच्या वेळार आमी गायन गावया जेजू मोच्या देवा D17 पान 50 D17 पेज 56. जेजू मोच्या देवा हांव घेवच्या तुका जेजू मोच्या देवा घेवच्या तुका मोयो मोच्या जेजू सगळेच मोचे आमी जायवा दिगा तुका मोयो मोच्या जेजू सगळेच मोचे आमी जायवा दिगा तुका जेजू मोच्या देवा हांव घेवच्या तुका जेजू मोच्या देवा हांव घेवच्या तुका. सगळीं उबी रावया. याज्ञिकी संस्कारनी घेवंक तयार करतल्या दियाकन रिगन मार्टिन पासत मागणे. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कराराचो पुरम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुन्यारपणांत तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाकन रिगन मार्टिन्साक मुन्यारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें वेंचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासतां आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय म्हूण मागतां. पुर्तेपणीन आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान परगटूं विस्वाशीपणी आनी भोक्तीपणी संस्कार समारंभ आनी तामण आसतना मागणें करूं. जेजूक तो ओदीक चिकटून रावूं. बापा, बरी खबर परगटले हात्यार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटय आनी काळजाचे भोक्तीन याज्ञिकी संस्कारनीक तयारी करूंक ताका गोठायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी कोत्तां तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्काराचे सोक्तेन तुज्या चाकरांक स्वतान तीर कोर. तुज्या पुता फाटल्यान आपलो कुरीस घेवन वेतल्या आनी ताचे पासत कोश्ट दोक्त भोगतल्या तुज्या भावार्थ्यांक विघ्ना मदें संतोस्ती आनी क्रिस्ती भावार्थाक साक्षी दिवंक तांकां गोठायन बोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. 2 कॉलोन्यो आयज सांजे नवी PPC घडोवन हाडपाक जागृतायेची जमात गाली बोंदयेन दोंदरे ह्या वाठारांत मिटींग जातली. जुआंव आनी आल्बर्टिना वेगास हांच्या घरांत सांपावल आमी आबी म्हूण ओळखता ताच्या घरांत ही मिटींग जातली. फाल्यां पेरपेत सुकूर सायबणीची परब ओतुंबराची 25 जाल्ल्यान बुधवार म्हणटूच पेरपेत सुकूर सायबणीची परब तेस मीस सरमांव आनी पुरसांव सुरू
सांजे 5:30 वाजता आख्या गांवच्या लोकां लागीं मागता ह्या परबेंत वांटो घेवंक. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. देवाक आर्गां दिवया. E4 578 E4 पेज 78. देवा